बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Sorbes por तुमचे सोबे असू. मोगाच्या भावा भयणांनो, फाटले 3 दीस तयारी केले उपरांत आयज आमचे सोर्गींची आवय तोतू बे सायबीन म्हूण उलो करून तिका केरीत मान दिवंक आनी तिच्या वर्त्या देण्या खातीर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक वाखाणूंक ह्या देव मंदिरांत आमी व्हडे कुशीन एकठांय जाल्या. आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारयेची पोळजोडी देख घेवन पवित्रपणान बाळुया, जेजूचो पाटलाव करुया. आंकवार मारये वरवीं जेजू आमचो सोरवंडार ह्या संवसारांत आयलो. ह्याच जेजूच्या जिवितान वाडोवंक, ताका अदीक अणभवूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक सायबीन माय आमकां वाट दाखयता. सायबिणीची परब आमी समोरता तेन्ना जेजूचीच मोहिमा आमी गाजयता. तर सायबीन माय आमकां शिकयलेले तेर्साचे मागणे दिसा दिसपोटी आमी भोगतीन करूंक जेजूचे सोडवणेचे गूट आमचे जिवितान भितर काडूंक आनी आमचे गोराबे देवाक मानता तसले जावंक अशें आमी जेजूचे खरे शीस कशें जिवंक सोर्गींचे राज आमकां सगल्यांक फावो जावंक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. हे चित्न आमच्या मनान काळजान घडोवन आंकवार मारया पोळसोडीत देख आमकां पवित्रपणान ती वाडली. जेजूच्या पावलांनी चलूंक ती आमकां वाट दाखयता आनी हीच वाट ती आपल्या जिवितान चलली. तर तिची देख घेवन हेच जेजूचे वाटेन चलूंक आमकांय आयती कर म्हूण हे मिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकेक सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच्यान पार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आणि शांती लाच्या इष्ट संसारी संसारी सर्वेस्वरा देवा सोर्गीच्या राया
तुझ्या तोय वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणतो. महिमा देवा उत्सुकतेने आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Jesu Christa, Babaच्या एकट्याच पुत्रा, सौम्य देवा, देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत कोर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उत्सुकतेने आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्याक वारमारेचे विणवणेन तोदो बेस सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो सोंतोस भोगूंक आमकां पावोय. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. मालाकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. चोलट्या आकट्या परी एक दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविश्ट मनशां आनी खोटे कोत्तात तीं सुकलल्या तोंडा सारकीं जातलीं. ताचें मूल आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजडटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. सगळीं म्हणुया, मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. जबाब, मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. दर्या तर उपट भरला, दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवांनी तांचोय आवाज आयकून दी. नोंदिनीच्यो ताळयो पेटून पर्वत आड्डून संतोसान. जबाब, मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो.
सर्वेस्पोर पळे आयलो आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीट करतलो आनी सोमेस पोरसांची न्यायनीत जातली जोडटी. सभाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तोर जाणत. तुमचे मोदें आमी आसल्यां तेन्ना आमी बेकार नासल्यां. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्यां तेन्ना आमी तुमकां दिला तें नेम असो. कोणाक वावर करची खोशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय. तुमचे मोदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांक घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गुपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं पोरातून मागता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Surveți-por तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलान अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसल्यो खुणां जातल्यो? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं सोत्रायेन रावात. तो जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले, तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आखांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें,
पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राज आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिळा येतली आनी भूक पडटली. अंथरुणार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणीन घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यान ओडून व्हरोन धुमाडो दितले. स्वताचे गोवाय दिवच्याक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसलोच परतीपाड करचो ते आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीप आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्यान सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याचो एकाय केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे तिराय उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो तोदो बे सायबिणीची परब आयज आमी ह्या खोपेलान समोर उमता. तोदो बे म्हटल्यार सगल्या बरेपणाची सायबीण. आयचो विशय आमी विचून काडला आंकवार मारिया पोडसोडीत देख घेवन पवित्रपणांत वाडुया, जेजूचो पाटलाव करुया. तरी आयची विशय आमकां सायबीण मायचे देखीन चलूंक आमकां आपयता. जशी सायबीण माय आपल्या जिविताची वाट चल्ली आनी वाट चलता आसतना तिच्या जिवितांत सदांच आवेस आपल्या दोळ्या मुखार दवरून ती चल्ली. आनी हो आवेस म्हटल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक. जेजूचो पाटलाव करून ती जेजूच्या शिकोणे प्रमाणे जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे आनी जेजूच्या तत्वां प्रमाणे चल्ली. तर आयज आमी तेची परब समोर उमता आसतना आयची वाचपां आमकां कसलो संदेश दिता तें आमी आयकुया. आमी सगलीं ह्या संवसारान आमची वाट चलता. आमी वाटसोरी पवित्र सभा पिलग्रीम चर्च आनी वाटसोरी कशी आमची वाट आमी चलता. आनी हे भाशेन आमची वाट आमी चलता आसतना सगलीं सांगातान आमी चलता. देखूनच हे भाशेन आयज आमी आमची वाट चलता आसतना सगलीं आमी सांगातान चलूंक वावुरता. पूण ही आमची वाट चलता आसतना सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आवेस आसचो. आवेस क्रिस्ती जिविताचो, आवेस क्रिस्ताचो. आनी हो आवेस कितें काय? हो आवेस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमची वाट आमी चलता. आनी चलता आसतना आमकां डॅस्टिनेशन आसा, खंय आमी वेतले, खंय आमी पावूंक जाय तो हुस्को आसता, तो आवेस आसता. कोणूय मनीस वयर हिमालया दोंगरार वचूंक सोदता, तो दोंगर उतरूंक सोदता, वयर तेंगशेर पावूंक सोदता, हो आवेस घेवन ही वाट चलता. आनी थंय पावल्या उपरांत ताचो आवेस शांती पावलो. ते भाशेन आमी सगळीं क्रिस्तांव कशी आमच्या जिविताचो आवेस कितें काय, कसलो आवेस काय आमच्या जिविताचो
क्रिस्ती जिविताचो देवान आमकां कित्याक रोचल्यान हे विचार केल्यार आमकां आमच्या जिविताचो आनी क्रिस्ती जिविताचो आवेस ओळखूंक मेळटा. कसलो आवेस? हो विचार पयले क्वेश्चन दोतोनीच्या पुस्तकाचे तुमी दोतोन शिकल्या आदी कसलो जबाब आमी दिता? देवान आमकां कित्याक रोचल्या? कोण नको दोतोन विसरली, शिकलेली दोतोन विसरली दिसता सगली. आवेस जावन आसा देवान आमकां रोचल्यान आपली ओळख घेवंक, आपलो मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत सासणांक स्वर्गार आपल्याक भोगूंक. हो जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हावेस. हें जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वाट चलता आसतना आमी थंय पावूंक जाय, स्वर्गार पावूंक जाय. देखून सायबीण मागीर आमकां देख आनी जेजूचो पाटलाव करप जावन आसा आमकां वाट सर्गेची. तर देखून सायची वाचपा ह्या विशीं कितें आमकां सांगता तें आमी आयकुया. पयलें वाचप मालाकियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप आमकां कितें सांगता काय? जीं वायट करतात, जीं गोरवेस्त मनशां खोटें करतात, तीं सुकलेल्या तोंडां सारकीं जातलीं. ताचें निसणटण जातलें. पूण जीं मनशां देवाची भोक्ती करतात आनी म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रामाणीकपणाचो सुर्या पडचळटलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. कांय बरी भासावणी केल्ली ह्या प्रवाद्यान आमकां मेळटा. जे कोण वायट करता ती एके भाशेन कास्तीचें फर्मोण उज्याचे आगटें भोगूंक पावतली. पूण जे कोण बरें करता आनी भोक्ती करता देवाची, ती प्रामाणीकपणाचो सुर्या पडचळटा आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. तांकां बरें जिवीत आनी सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर आमच्या जिविताचो आवेस कोण तो ह्या पयल्या वाचपांतल्यानूय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आनी कोण भाशेन सुर्या पडचळटा ते परी आमचें जिवीत पडचळूंक जाय. आयज आमी तोदो बँक हे सायबिणीक मान दिता आसतना तिचें जिवीत एके भाशेन बऱ्यापणान भरलेलें जिवीत, बरेंपण आनी भलेपण तिणें आपल्या जिवितान केलें. तर हे भाशेन आमी आमच्या जिवितान बरें करूंक आमकां आपयता. हें देवाचें उतर आमकां म्हणटा देवाची भोक्ती करतल्यांक ती सुभागी, ती मनशां सुभागी जातलीं. आनी त्याच बरोबर आयचो जबाबूय आमकां म्हणटा मनशाची न्यानीत करूंक सर्वेस्पर पडे आयलो. शेवटाक ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसा सेवाधर्मीक वर्साच्या, तर आमची जोड एकल्याची मुनसुबी जातली. बरें केलां सर्गीच्या राजान सर्गीचें सूख भोगूंक देव आमकां फावो करतलो. वायट केलां कास्तीची फर्मोण कास्त भोगूंक आमी वेतल्या, हो इफेर्नान आमी वेतल्या. हे भाशेन आमचो भावार्थ आमकां शिकयता आनी ह्याच भावार्थाचे शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक जाय. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमी आयकलां बागेवन पावलो तेसलोनिकारांक बरयलोले चिटी वेल्या वाचपांतल्यान आमकां कितें सांगता? आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत. बेकार रावचें न्हय, बेकार भोंवचें न्हय, कसलोय तरी वार करात. फुंक्या जेवू नाकात. देखून म्हणटा बेकार रावतल्यांक म्हणटा बेकार रावतल्यांनी जेवचें न्हय, कसलोय तरी वावर करचो. आनी हे भाशेन तो आमकां ही देख घेवचे खातीर आमकां आपयता. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात,
सगल्यांक घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गपचूप वावर करून पोट भरात म्हूण सोमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी हुकूम घालता ताचे लागीं पोरातून मागता. तर बेकार रावप म्हटल्यार आमकां जायते फावट बेकारपण वायटाक ओडटा, वायटाक पावयता. देखून जितलो मनीस सगलो वत आपलो वावर करीत आसता, बिजी आसता, तितलो वायटाक ताळल्यांक सांपडना. देखूनच म्हणटा कोणेच बेकार रावचें न्हय, कसलोय तरी वावर करचो. हें देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता जायत. देवान आमकां दिल्ली क्रेस्काय आसा, देवान आमकां दिल्ले गूण आसात. हे देणी क्रेस्काय गूण एकामेकाचे सेवेक घालूंक आमकां आपयता आनी हे तरेन देवाचें राज विस्तारूंक, देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां एके भाशेन उत्तेजन दिता. तर कोणेच बेकार रावचें न्हय, कसलोय तरी वावर करचो आनी ह्या वावरांतल्यान देवाक मोहिमा दिवची आनी मनशां सोबे बरेंपण दाखोवचें. हें आमचें सोबें असलेंच मोन आमी आपणावया. बेकार रावचें न्हय, कसलोय तरी वावर करून पोट भरुया वा आमच्या गरजेवंतांक आमी पावुया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एके भाशेन देव मंदिराची खबर सांगता. कोणे तरी देव मंदिरा विशीं वाखाणली. जेजूक सांगलें, हें देव मंदीर कांय बऱ्या फातरांनी आनी भोगती दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून जबाब दिलो. ताचो फातरार फातर उरचो ना, तसले दीस येतले, ते सामकें मोडून उडयतले. आनी हें केन्ना घडटलें, खंयच्या काळार घडटलें, तेन्ना कसल्यो खुणां जातल्यो अशें ते विचारता जेजू लागीं. तेन्ना तो म्हणटा, जायते तरेच्यो खुणां जातल्यो, शेवट रोखडोच येवचो ना. तर तुमकां घडये कोणी फटयतले, फसयतले, म्हणटले हांव तो आयलां तो, म्हजे फाटल्यान चल. तेन्ना ताचे फाटल्यान वचूं नाकाय, चोत्राय दोरात अशें म्हणटा. त्याच बरोबर म्हणटा हें घडोंक जाय तेन्ना जायत्यो वस्तू घडटल्यो. तर कितें घडटलें तें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. हें सगळें घडोवंकूच जाय. जिन्सा तरेच्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. तेन्ना म्हणटा तुमी आखांतू नाकात, भिवू नाकात, शेवट रोखडोच येवचो ना. राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतले. आगातूय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली, भूक पडटली, अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. तर असल्या वेळार तुमी म्हणटा भिवू नाकात, आकांतू नाकात. हें सगळें घडल्या बगर दुसरें येणें जेजूचें जावचें ना. देखूनच म्हणटा तुमच्या आंगार बरी हात घालतले, तुमकां देवस्थानाची आदीन करतले, बोणकोणीन घालून राजां राजपाल्याच्या फुड्यान ओडून व्हरून धुमाडो दितले. स्वताक गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसो परतीपाड करचो आनी कितें उलोवचें तें आदींच फुडें चिंतूं नाकात. न्हय म्हूण घट मनान दवरात. असल्या वेळार हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो. कितें उलोवंक जाय आनी कितें दुस्माना लागीं उलोवंक जाय, कितें उलोवंक जाय तें त्या घडयेर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो. तें दुस्माना लागीं ताचेर जोगजोवंक जावचें ना. तशेंच म्हणटा तुमचे आवय बापूय गोदचींच तुमचेर उप्रासतली आनी हे भाशेन तुमकां जायते त्रास कश्ट दितली, तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याचे एकाय केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे तिराय उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. तर आमची तिराय म्हटल्यार आमी विस्वाशी रावप, जेजूची फाटलावदारां कशी जेजूची विस्वाशी रावंक
आमी विश्वासी रावता शेवट पर्यंत जाल्यार आमी जिवीत सांबाळटले. देखून जेजू येतलो तेन्ना दुसरे फावट संवसारान ह्या संवसारान जेजूक भावार्थ मेवतलो काय अशें एक विचार केल्लो आसा. देखून कोण विश्वासी रावता ती भावार्थाक तीर रावतली, विश्वासी रावतली आनी देव ताका सासणाच्या जिविताचो मुकुट दितलो. तर आयच्या दिसा हे सायबिणीचे फेस्त आमी करता आसतना आमकांय विश्वासी जेजूची फाटलादारां कशी आमी जिवंक, देवाची खरी भोक्ती आमी करूंक, सायबीण मांयची भोक्ती करून सायबीण मांयकूय जाय आमी जेजूच्या पावलांनी चल्लेली. देखून सायबीण मांय म्हणटाली तो सांगीत तें तुमी करात. तर असले आमी सायबीण मांयची ती आमकां देख दिता, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आपयता. तर आमी वाट चलता वाटसुरी कशी आमचो हावेस सदांच मनान दवरुया. ज्या देवाथान आमी आयल्या त्या देवाशी आमी वचूंक जाय आनी ह्या संवसारी जिवीत एकूच पावट. तर ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना बरें करीत रावया आनी आमचें बरें करण्याक सर्गीचो बाप आमकां इनाम दितलो. सर्गीचें सूख आमी एके भाशेन अणभवूंक पावतल्या, सासणाचें जिवीत आमी भोगूंक पावतल्या. तो सायबीण मांयचे देख घेवन पवित्रपणांत वाडुया, जेजूचो पाटलाव करुया आनी सायबीण मांय भाशेन सासणाचें सूख आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावतल्या. तर हेंच करूंक आमकांय जण एकल्याक सायबीण मांयचे विणवणेन आयच्या दिसा करपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बावार तेकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सोत मानता हांव देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवार मरे तांय सोलमोलो, पोंच प्लाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्साक चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवी आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गोरजो, आमचे आवडे हे पोरबे सुमयार सर्गीच्या बापाक उबारुया. पवित्र सोबेचे फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक तिच्या पयणान सांगात दिवंक आनी आपली भावार्थाची यात्रा थिरायेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन करपा आनी फाटबोल फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सरकारी गिरेस्तकाय आसा ती पोरजेच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तांच्या हातांत आसा म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी फावो ते परी ताचो उपयोग करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी तेर्साच्या मागण्या वरवीं चालू आसलेली भक्ती अदीक नियालीक मागण्या वरवीं फुडें वचूंक आनी हे वरवीं मारयेचो दर एक शेगूण आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी
आपलो करूंक वावरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयचे तोदोबे सायबिणीचे परबे सोमयार आंकवार मारयेचे विणवणे आवे मारयाच्या बागेवंत आंतोनीच्या पवित आत्म्याची आनी सावथ सायबिणीच्या समुदायांत रावतेल्या दर एका वांगड्याक, दर एका कुटुंबाक, परदेसांत आसलेल्यांक, पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक आनी हांगा सगळीं हाजीर आसलेल्यांक राख आनी बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज हे परबे सुमयार आमच्या पाद्र विगाराक फादर ऑर्लांडो मार्केस हाका दिनवासताना सगळ्या ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी देवाच्या मोल्यांत आपलो वावर चालू दवरूंक सायबीण माय ताका सदांच बरे भलायकेन सांबाळल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आयचे परबे सुमयार तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. उदीक करून आमी सगळीं वाटसुरी कशी ह्या संवसारांत जियेत आसतना उदीक करून समाजाचे देगेर आसलेल्या सगळे आमचो मोग, आमचो हुस्को, आमची सेवा दिवंक आमकां उगडास करता. आयचो आयतार खेरीत भाशेन गरिबां खातीर भेटलेलो आयतार, गरिबांची निगा भावार्थाचो खेरीत भाग म्हूण जाणो जावन तांचे सगळे आपुरबायेचो हुस्को दाखोवंक आनी गरिबांक दिल्लें दान जेजूकूच केल्लें दान म्हूण जाणो जावन सर्वेस्परा देवाची दोयाळ मोगाची तांकां दूत आनी उपकारां जावंक आमकां आयती कर. आनी सगल्या आमच्या इगोर्जांनी गूड सॅमरिटन फंड म्हूण केल्लो आसा. जायत्या लोकांनी आपल्या उदार मनान काळजान आदार दिल्लो आसा ह्या फंडाक. तर ह्या फंडा वरवीं दुर्बण्या सवे आनी उदीक करून गोंयचे वता सवे हो हुस्को दाखोवंक आनी ताचे खातीर ती हो फंड वापरूंक आनी हे तरेन आमचो मोग मोयपास तांचे सवे दाखोवंक आमकां आयती कर. आनी ह्याच फंडाक आमी फाटबळ दिवचें उदारपण आपणावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो जावन आसा आमच्या वावराची खुणा, जो आतां जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. हे बेटे बोरी, आमी हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लीं सगलीं आमचे जोण एकल्याचे जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. धान तयारी वेळार गीत घेवया. D34 पेज 42. आयज आमची गरज
आस्था आमच्या उदारपणाची आमकां दिलाय तो मुडो आमी तुका भेटयता तुमी दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उदो जातलो Serceștea ruștoră, minunea din oasta, ce udarpănă de amca de la ito, dacă în sosără, nu ca vedeta, dacă bale de la munșa cea maura închela, amca mic fi monzătolo. Să vezi fără de vara, până în față ce ducări, ame bolida vedeta, comanda cosleță. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जामून मागात आपल्या मनापानी विवेक आमचे अनेके पवित्र विचार दवाक सर्वेस बोर मानून घेऊ देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतान जोल्म घेताना तिचे आंकवार पोणी बाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयमा वरवीं आमकांय आमच्याय पातकांतलो निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचा आनी आमच्या फायद्याचो तोदो बे निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी दोदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजे थोर मोहिमा वाकाणटात ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता Sol para sol, sol ves por
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या इस्कुशेन कोसमरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणे कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबाडताचो गोठ परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर ह्या तिनूय संविधानांतल्या मेल्ल्या वांगड्याची काकूत कर म्हूण मागता तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हावेस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हे संवसारी पयण आमची करता आसतना ह्या संवसारांतले जिवीत हो सरकार हो संवसारांत जियेता आसतना एकदम उत्तम
सुवात आमी करूंक बरेपण शिंपणावंक ह्या संवसारांत बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या कोरण्या वरवीं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समोस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. तुझी पृथ्वी आणि मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या पावलांनी चलून बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक सासनाच्या जिविताक आमकां तयार कर. हे जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेऊया. D31 पेज 64. Yo
प्रतुया कोण वाड्या बापा बाग्यो तांकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुमी आमकां स्वर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी सोतोस बरे जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. Todo bem, Nossa Senhora, todo bem, Saibin, कॉफराच्या नावान आयची परब समारंभ आमी पयले सद्याक आमच्या दोनया देवाक दिनवासता कित्याक ह्या महामारींतले पिडेंतली आमकां निवारली आनी ही समारंभ आमकां बरे भशेन सदांच्या परी जावपाक आमकां आदार दिलो. थँक यू ऑल मायटी गॉड. आमचे दिनवास आमच्या पाद्रीगाराक फादर ऑलान मार्केस हे 3 दिसाचे तयारेचे परबेक आनी आयची मिसाची परब आयची परब समारंभ हांगा येवन आमची परब सोबयली ताका लागून ताका आमचे दिनवास. थँक्यू. आमचे दिनवास श्री बॉस्को गोन्साल्वीस हांगा येवन आमचे कोयराक आदार दिलो आनी हे आमचे 3 दिसाचे नोवेन आनी आयचे फेस्त बरे भशेन समारंभ ताणें आदार दिलो. थँक्यू बॉस्को एंड ऑल द कोयर मेंबर्स. आमचे फेस्त सदांचे परी समारंभ दॅट मिन्स आफ्टर 3 years ऑफ पॅन्डमीक जावचे नासले कित्याक आमचे खोपे बरेच मेळ जाल्ले आनी साफ करपाक वो पेंट करपाक आमकां पयशांची गरज आसली आनी जेन्ना आमी म्हणटाले हे कपेल बरीच सुयश आहा वो चुनो सामको हें जाला. थोड्यांनी आमकां म्हटलें ओके यू कॅन गो अहेड वील कंट्रिब्यूट फॉर इट आनी आमी हें काम हातीन घेतलें आनी एका पयशांचो जायत्यांनी आदार दिलो. कपेल पेंट करपाक आमी एस्टिमेट घेतलो एंड एस्टिमेट वॉज कमींग टू अबाउट 60,000. 60,000 खंयचे येतले पूण जायत्यांनी फुडें सरून आदार दिलो आनी ते जावन आसा फर्स्ट सावियो डिमेलो 10,000 हाणें भेटयले. बॉनी डिसुजा 10,000. फ्रांसीस एंड ट्रिजा डायस 15,000. एक बरी देखणार 15,000. सेलिया क्रास्टो 10,000. विक्टर आफोन्सो 15,000. एडी लोबो 5,000. Anton Marie and Maggie Valadares 5,000. Vitorin and Irene Fernandez 25,000. Patrick Fernandez 5,000. Elizabeth Anton 5,000. Floria Gonçalves 5,000.
Maggie, Anthony and Maggie Dias, 10,000. एक बरो देखनाक तुवांत वाड्यांतलो 8,000. Costas Dias, 5,000. Maria de Mello, 10,000. एक बरो देखनाक 5,000. आनी एक बरो देखनाक 5,000. Total आमकां 1,68,000 भितर सरले. आमचो एस्टिमेट अरावंड 60,000 जालो, पूण आमी एक तेणीन आमची कॉपेला फाटल्यान तो एस्टिमेट दिवंक नासलो. सो दॅट वॉज ऑल डॅमनेस जाताले. ताका स्पेशल पेंट मारलो तेणीन. And we had to pay only the labor charge and the paint charges. Paint charges was costing around 6,000. सगळे मेळून आमचे पेंट फाटल्यान पासून आनी आख्खे कॉपेले करपाक 71,020 रुपीज. पूण पेंट करतना जायत्यो आनीक दुसऱ्यो आडखडी येयल्यो. लॅम्प्स एंड वायरींग सुट्टाले. थोडे जनेलांक आमकां लॅम्प शेड्स तुटलेले वा फुटलेले ते रिप्लेस करपाक वा ताका वायरींग करपाक ते आमकां आनीक पयशांची गरज पडली. दॅट वॉज वी हॅड टू पे लेबर चार्जीस एंड मटेरियल. इट्स 4,990. तशेंच भायल्यान पेंट करतना ते ग्रिली सामक्यो मोडलेल्यो आनी ते पळोवपाक बरें दिसनासलें. सो वी मेड अ न्यू ग्रिल्स. दोनूय दोन ग्रिली घातल्या आनी ताका 10,500 देसपेज येयलो. ते बसोवपाक 3,000 वी हॅड टू पे. ऑल द मटेरियल वॉज हीज. शिमीट, रेंव सगळें तेजें. ते बसोवपाक आमकां 3,000 गेल्ले. तशेंच ग्रिली करपाक इट वॉज न्यू 2 ग्रिली करपाक 10,500. आमकां उदकाची उदक दवरपाक कांय स्वात नासली. वी हॅड टू बिल्ड अ स्टँड फॉर द टँक. somebody has offered a tank. हांव तुमकां मागीर सांगता. To build a stand for the tank cost us about 5,000. तुका 5,000 जाले. आनी सगळो मेळून देसपेज आमकां जाला 94,510. हातीन उरल्या 77,710. ओके, देन वील गो टू नेक्स्ट. आयची परब बरे भशेन समोर बरें दिसपाक तुमी पळयता आल्तार वो आल्तार फाटलो आल्तार एंड एट दीस टेबल वे ऑलरेडीज न्यू ऑल्टर क्लॉथ्स, न्यू टेबल क्लॉथ्स हे आमकां पिटर पेरेरा हाणेन डोनेट केल्या. हे सगळे लॅम्प शेड्स पिड्याक जाल्ले 8 लॅम्प शेड्स आमी नेये घाल्ल्या. And this was offered by one of the member. तेणे आपणेचें नांव सांगिनाका म्हूण सांगलो. Plus he has given, we have 4 electronic bulbs. जेन्ना लायट वयता तेन्ना लायट नासतना पेटोवन आमकां तेणें 4 इलेक्ट्रॉनीक बल्ब्स दिल्या. कपेला फुडल्यान कावक आसलो. हांव 5 मेंबर्स वायफ गौरेश पेडणेकर तेणीन लायटीचें अरेंजमेंट करून आमकां दिलां. सो आमी हांकां सगळ्यांक काळजांतान दिनवासता. तशेंच कपेलाचें मेंटेनन्स जाल्लें, जायते कामां आसलीं. वयर 4 जनेलांक ग्रिली नासल्यो आनी सुकणीं येवन भितर मेळ कोत्ताले. सो एका बरें देखण्याक आमकां 4 ग्रिली दिल्या. प्लस त्या जनेलांक सगळे 3 ताबावन पिड्याक जाल्ले वावतींनी हाडलेले तेय ताणें दिल्या. आनी ते भायर ताणें त्या गोवण्याच्या कामाक पासून पयशे आपणाचे पयशे दिल्या आनी बसोवन दिले आमकां सगळे. देन हांव म्हणटकच आमकां टँक उदक सांठोवन दवरपाक नॅटीन आमकां टँक दिल्या.
आमचो फुडलो रिक्वायरमेंट आसा तो वयर पळयत जाल्यार तो फोर सामको ना, केन्नाय पडोंक शकता तो. सो वी हॅव टू रिपेर दीस सेलींग. त्या भायर भायल्यान आमचो एक लोक गाडी हाडटा आनी हांगा दवरता. वी हॅव टू बिल्ड अनादर कंपाउंड. आनी त्या कंपाउंडाचो एस्टिमेट आमकां वीथ ऑल लेबर, स्टोन्स, मटेरियल सगळें धरून अरावंड 40,000 जातले म्हणटात. आमी सगळें कॉपेल साफ केलां, पूण हें आमचें उरलां. पुलपीत उरला आनी मेन ऑल्टर, ताका आनीक पयशे येतले. हांव रावता तुमी तुमचें डोनेशन आमकां दितले म्हण. हांव हांगा कमिटीचें नांव तुमी जाणा कमिटीचो टर्म इज 3 years आनी आमचो कमिटीचें टर्म गेल्या एप्रिलान काबार जालें. And we don't have a new committee. We have to appoint a new committee now. So new committee करपाक आमचे कडेन तितले कॉन्फ्रन्स ना. सो मागतलो हांव तुमकां तुमी कॉन्फ्रन्स जावचे कपेलाचे आनी हे हो काम फुडें व्हरचो. फादर सांगलां वी हॅव टू हॅव अ फॉर्मेशन सेशन फॉर द न्यू कॉन्फ्रन्स. सो आफ्टर फॉर्मेशन सेशन मातशें तुमी हे कमिटीन भितर सरचे. देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां तोदो बेन सायबिणीची उनवणीत आनी आशिर्वादान बोलिल्ली परब हांव उडयतां म्हज्या नांवान आनी ह्या कपेलाचे कमिटीच्या नांवान. खेरीत शाबासकी आनी दिनवास कमिटीक जी वावुरतात म्हाका दिसना 3 वर्सां जालीं, 6 वर्सां जालीं, 2 टर्म न्हू 2 टर्म तांच्यान आनीक जावंक जायना. नवे जावंक जाय देखून त्या नवे येतले म्हूण रावता. जायते जाण नवे कॉन्फ्रन्स जावंक सोदता नांवां दिल्यान. तर ताका आमचे कॉन्फ्रारी बरोबर हेरूय कॉन्फ्रन्सांक फॉर्मेशन आसतलें, ऑन गोईंग फॉर्मेशन म्हणटा 1 दिसाची आखारणी आसतली. केन्ना ती आमी तुमकां सांगतले केन्ना आखारणी आसा ती. त्या दिसा सगल्यांनी भाग घेवचो, वांटो घेवचो. तशेंच नोटीस आसा जनरल असेंब्ली ऑफ कॉन्फ्रन्स नोव्हेंबराचे 20 तारखेर 9:30 वाजता रेस मागोस चर्च. आमची नातालाची पोरबेक तशेंच फेस्ताचे पोरबेक ही तयारी करपाक आमची जमात आसा. तशेंच ह्या दिसांनी आमची मिसां आयज वर्ल्ड डे ऑफ द पोर दुबळ्यां खातीर आमचो हुस्को आनी मोग दाखोवया. सोमारा दीस 7:30 मीस, मंगळारा दीस इगोर्जेन सांजे मीस 5:30 उपरांत विनोदीचे मागणे आसतले. तर मागता सगल्यांनी विनोदीच्या मागण्यांत वांटो घेवंक येवचें. बुधवारा दीस सकाळीं मीस 7:30 कपेलान हिंगासर मीस आसचें ना सांजेचे बुधवारा दीस सोडावेर. ब्रेस्तारा दीस इगोर्जेन 7:30 मीस. 18 शुक्रारा दीस पवित्र संस्काराक नमस्कार 7 वाजता 7:30 मीस. सोनवारा दीस 7:30 मीस. सांजे 5 वाजता ऑल्टर सर्वस जमात. येता तो आयतार सुम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटा सर्वाची राजाची तोबाची परब. सकाळीं मीस 7:30 वाजता मांडावळ करून फिरगोस गवळीक सोबा. सांजे मीस इगोर्जेन 5 वाजता. तर खेरीत आमचे दिनवास सगल्यांक जेणे आदार दिला, सहकार दिला, कशे भाशेन दुडवांचो जावं कसलोय आदार दिला ह्या कपेलाक, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी तुमकां उपट देण्यांनी बोदची म्हूण आमची मागणी आनी आवडे. आनिकूय जायतो वावर उरला. आतां आमचें कपेल सोबीत सुंदर दिसता, अकोल कशी. पूण कपेलाक विसरता तुमी. म्हयन्याक 1 पावट मीस जाता, सगल्यांनी येवचें म्हूण मागता. नाल्यार हांव मिसां आनीक कोचचो ना. तशेंच परब आमी कोत्ता, ही आयतारा परब कोत्ता. अशें आयताराची परब सायबिणीची करिना, सोनवाराच्यो कोत्ता.
कित्याक वी डोंट वॉन्ट पीपल टू बी सेपरेट फ्रॉम द चर्च. देखून कलेक्शन बिलेक्शन तुमी वता आयताराचे कलेक्शन वद्दे इगोर्जेक येवंक जाय कायद्या प्रमाणे. देखूनच फुडें पावट पळोवचें कितें करूं येता तें, पूण म्हयन्याच्या म्हयन्या बुधवारा दीस कपेलान मिसान वांटो घेवंक येवया. एकूच कपेल आसा तें सांबाळुया. ह्या कपेलाक आमी रायट दिता ऑफ वर्शीप. जेन्ना आमी म्हयन्याक एक पावट तरी मीस करता येवचें. फेस्ताकूच येयले कपेलान जायना, फेस्ताकूच एक दीस येता तसो म्हयन्याच्या म्हयन्या येवंक प्रयत्न करचो. आनी हे भाशेन आयज परबेन वांटो घेतलेल्यांक सगल्यांक दिनवासता. जायतो कपेलाची कमिटी आसा ते हेरूय मनशां वावुरतात कपेल उकडूंक साफाई करूंक आनी जिन्सा तरेन वावुरल्यांत कोणाचेंच नांव घेयना थिंगा सगल्यांक तुमी वावुरल्यांत तुमी जाणा तुमी काम केलां वावर केलां. तशें आयज बागयोन दुसऱ्या वाचपान म्हणलेलें आसा वावर करात बेकार रावं नाकात. कसलोय तरी वावर करूंक जाय. आनी देवाचो वावर कपेलाचो वावर म्हणल्यार देवाचो भाव पवित्र सभेचो वावर. तर ह्या तुमच्या वावरा खातीर तुमकां शाबासकी आनी दिनवास. आतां आमी पुस्सां आसा न्हय, पुस्सान वांटो घेतले आशिर्वाद जाल्या उपरांत उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तशेंच दिनवासता न्हयच कमिटीक आमचो ह्युगो जे ह्या कपेलाची कोंतां करता सगलीं हिशोब करता हिशोब दिता ताच्याय बऱ्या वावरा खातीर ह्या कपेला खातीर ताकाय आमी दिनवासता.